नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परवामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। दाबोळी विमानतळ उरतलो कार्यरत म्हणटा केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बाणास्तारी अपघात प्रकरणात न्यायालयान मेघना सावर्डेकराचो अटकपूर्व जामीन केलो मंजूर। डबल ट्रॅकिंगा आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची वेळसावकारांची शिटकावणी। पणजे पुलिसांनी सांपळो रचून पश्चिम बंगालच्या चोराची उखल्ली गुटली। दोनापावलचे दोतोराचे 50 लाखाचे मालवाज उखलून तो जाल्लो फरार। मडगांव नगरपालिकेत पैशाच्या वेव्हाराच्या कोताचेर दुबावीत अर्थवेव्हाराची जातली चौकशी। आणि बाणास्तारी मार्केट प्रकल्प देशातलो एक बऱ्यापैकी आधुनिक प्रकल्प म्हणटा मुखेलमंत्री। मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा प्रियोळात फक्त विकास न्हय जाल्यार बौद्धिक विकासाची गंगा। आणि आता खबरो विस्तारांत। दाबोळी विमानतळ बंद पडचो ना। मोपा विमानतळा सयत दाबोळी विमानतळ कार्यरत रावतलो अशें आश्वासन नागरी हवाई उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दिलां। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी तांची दिल्लीत वचून भेट घेतली। ह्या विशीं चर्चा लेगीत केली। ह्या विशीं मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हांची भेट घेवन गोंयांत आयोजीत जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या आयोजनाच्या कामकाजाची म्हायती दिली। ह्या वेळार ह्या सर्तीच्या आयोजनात पुराय तेंको दिवपाचें आश्वासन मंत्री ठाकूर हांणी दिलें। बाणास्तारी अपघात प्रकरणात मेघना सावर्डेकराक फोंड्या उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालया कडल्यान अटकपूर्व जमीन मंजूर जारी केला। बेरेस्तारा मर्सडीज कार चालक परेश सावर्डेकराक लेगीत जामीन मेळिल्लो। जमीन अधिग्रहण करचे पयलींच रेल्वेन ट्रॅक डबलिंगेचे काम हातात घेतिल्ल्यान वेळसावचे लोक चाळवल्यात। रेल्वे ट्रॅक डबलिंगाक वेळसावच्या लोकांचो खर विरोध आसा। लोक हाचे आड हायकोर्टातूय गेलेले आसा। गरज पडली जाल्यार हे सगळ्या आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आयज आमकां एक 3-4 दीस जाले की नोटीस इश्यू केल्या फ्रॉम द मामलतदार टू मीट अप विथ द मामलतदार टू हँड ओवर पोजेशन ऑफ सर्टन सर्वे नंबर्स। ओके, सो लोक मातशे उचांबोड जालो हे कितें चलता काय म्हूण, कित्याक ती ते जाग्यार तेंची हेरिटेज म्हळ्यार आमची हेरिटेज म्हळ्यार आमी चिंतूं जायना की ती व्हडली पोर्चुगीज एरा घर म्हूण। हेरिटेज म्हळ्यार कितें, नुस्तेकारांची घरां, माजी ते आमचे हेर दुसरे ट्रेडिशनल वगैरे तेंची घरां, दॅट इज ऑल्सो हेरिटेज ऑफ गोवा। सो हेरिटेज इज डजंट मीन ओन्ली द पॅलेशियल बिग हावजीस। सो तेंची न्हू ही हेरिटेज म्हणजे तेंची पिळगी थिंगा हें रावन सोंपली। आनी आतां रेल्वे तेंची उरलें तें लँड पोजेशन करून तेणी मुखार सरला, नोटीस धाडला। एंड टुडे वॉज द डे वेर द रेजिडेंट्स हॅड टू हँड ओवर they are only possession, that is the residences which are there. If you go to Modo, तुका चोवपाक कळटलें की सगळीं घरां तेंको ना। उणें म्हाका स्वता उणें 25-30 घरां आहा थिंगा, सारकीं तेंको ना। मदीं एक रस्तो आहा आरडीएन बांदलेलो आनी तेजे उपरांत आनी दुसरे सायडीन घरां आहा। म्हळ्यार तुमी आख्खो नोटीस येयलां दोनी सायडीन, रस्त्या दोनी सायडीन हे येयलां। सो तुमी आतां कितें करूं कोता गव्हर्मेंटू, तेंगे गोवा गव्हर्मेंट is in connivance with the railways, want to take over the only possession of land that these traditional communities of Goa have. So the villagers opposed?
no one is willing to give their land to the possession of the railway. We will be filing our objections, and if needed, we will be also going to the higher authorities, appellate authorities, to fight this matter. No one in the village is ready to give the possession to the railway. गोंयांतल्या एका दोतोराच्या घरांतलो 50 लाखाचो माल फारोवपी पश्चिम बंगालाच्या एका चोराक पणजे पुलिसांनी धरलो. ह्या कामात गोंय पुलिसांक पश्चिम बंगालाच्या पुलिसांची मजत मेळ्ळी. शापोर वचून हे चोरा मेरेन पुलीस पावले. पळयात नेमके प्रकरण कितें आनी पणजे पुलिसांनी ह्या चोराक कसो उखल्लो. पणजे पुलीस एका चोराक सवाशेर धरले. पश्चिम बंगालाच्या एका सुरेंदर छेत्रीन 31 जुलयाक दोनापावला एका दोतोराच्या बंगल्यात चोरी करून रोकट आनी भांगार मेळून 50 लाखाचो माल फारिल्लो. तो हे सगळे पैसे आनी भांगार घेवन पश्चिम बंगालाक गेल्लो. हे प्रकरण पणजे पुलिसां मेरेन पावल्या उपरांत पणजे पुलिसांनी आपल्या तपासाची चक्रां घुवणयत ह्या चोराक धरपाक एक वेगळीच युक्ती केली. एका चलयेची मजत घेवन पणजे पुलिसांनी इंस्टाग्रामार तिचो एक फेक अकाउंट केलो. ह्या फेक इंस्टाग्राम अकाउंटा वरवीं ती चली त्या चोराच्या संपर्कात आयली. ह्या चलयेचे ह्या फेक अकाउंटा वरवीं पुलिसांक ह्या चोराक धरपाक यश आयलें. पश्चिम बंगालात वचून पणजे पुलिसांनी चोर सुरेंदर छेत्रीची गुठली चुकल्ली. 31 जुलाई को डोनापोड़ो में एक डॉक्टर के घर पे बर्गलरी हुआ था, जिसमें ज्वेलरी और कैश मिला के क्लोज टू ₹500 crore वर्थ आइटम्स वेर stolen, and in which we had registered an FIR on 31st under sections of IPC 454, 457 and 380 IPC. After close to a month of sincere and persistent and intelligent efforts of Panji police station team under the leadership of Inspector Nikhil and SDPO Sudesh, we have arrested the accused from West Bengal, and he has been produced before the court and now is in police custody. And during his police custody, we have recovered jewellery which was part of the stolen items from Mumbai. इस केस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस वॉज ए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस. दिस पर्सन हैड गिवन फेक फोन नंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस. उसका नंबर्स भी फेक था. फिर उस सीसीटीवी को और उसको पूरा ट्रैक करने के बाद वी वर फाइनली एबल टू ट्रैक द पर्सन्स आईडी कार्ड. बट आईडी कार्ड में भी इट वॉज ओनली हिज नेम and his address, but his whereabouts were unknown. With 1 week of intense technical surveillance, we understood that this person is based in West Bengal. But where this person is, we were unaware. Now the police came up with a very, very intelligent plan in which we have found out the identity of this person is Nepali and he is of the age 31 years. फिर हमने देखा कि इसका जो नंबर जो ट्रैक यूज किया है, दिस नंबर्स इज लिंक्ड टू वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट. इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में देयर इज नो अदर नंबर बाय व्हिच वी कैन ट्रेस हिज लोकेशन, बट द इंस्टाग्राम अकाउंट वाज एक्टिव. द पुलिस ऑल्सो क्रिएटेड ए फेक इंस्टाग्राम आईडी ऑफ ए गर्ल. हमने एक फेक आईडी बनाया लेडी का, in fact a girl ka. We took the help of a girl person also and we started talking with the person. Where after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location and person revealed his phone number. Immediately a team was sent to West Bengal. West Bengal में उसको West Bengal पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रहेंड किया. वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में. कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया. ट्रांसिट वारंट के बाद वी केम हियर, वी प्रेजेंटेड इट बिफोर द कोर्ट हियर वेयर वी गॉट द पीसी. और उसके इंस्टेंस में वी रिकवर्ड सम ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम मुंबई. आखे मडगांवां नगरपालिकेन दिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टाचें काम केल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टाचें 7 लाखाचें बील थकीत कित्याक उरलें ताचे विशीं तशेंच पालिकेच्या हेर आर्थीक घोट्या विशीं चवकशी करपाक निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षते खाला खासा समिती नेमपाचो निर्णय मडगांवच्या नगरपालिकेच्या बसकेंत जाला. आयची मिटींग म्हणटा ती टोटली
तांच्यांनी बँक्रप्सी मडगांव म्युनिसिपालिटी अंडर दीस चेअरपर्सन टोटल इज अंडर बँक्रप्सी. आता सध्या जे जितली म्हणून पयशेच भरपाचे ज्याचे भितर आमी इन्वॉल्वच ना, कांय फक्त पयशे भरपाचे तो आता 11 म्हयन्या पयलीं हे मॅटर आयिल्ले 13 लाख रुपया भरल्या ते हेजे टेन्युअराक ह्या सिटीचे टेन्युअराक सगळे घडिल्ले आसा. तो म्हणटा आपणाक भितरले कांय खबर ना. दीस कॅनॉट बी न्ही. म्हणजे म्हजे कितें तुका जर एक आतां तुजे कावन्सिला भितर कितें चलता 13 लाख रुपया तूं भरता, भरपाचे 8 लाख त्या जाग्यार तुमी 13 भरता, 5 लाख रुपया कोणाक दे. ही अशीच परिस्थिती हांगासर चलत आसा म्युनिसिपालिटींत. आतां सांगपा म्हणल्यार हेजें आर्बिट्रेशनाची मॅटरां फक्त 7 लाख रुपया भरपाचे आसले गांधी मार्केटाचे, ते आतां 1 कोटी 7 लाख रुपया जाले. कोण भरतलो? तुजे हाजे आमचे संसदाचे थंय कितें ते काम करताले पयलीं हो आमचो हे कोण एजन्सीज आशिल्ले तेंच्यांनी पयशे काम करनासतना फक्त पयशेच घेतल्यात सगळे. म्हणजे हांव सांगूंक सोदता कितें की आतां थंय दुमींग म्हणून तो कोलमो रोड तेजे 2 कोटी 70 लाख रुपया हायकोर्टान भरल्यात. थंय तशें आतां हे पयशे म्हणजे रेग्युलरली फक्त पयशे भरपाचें काम. रिकवरी म्हणटा ते पयशे कांय ना, काम म्हणटा ते कांय ना. 20-22 वर्सां पयलींची केस गांधी मार्केटाची ते कितें तरी म्हाकाय ते डिटेल्स कांय खबर नाशिल्ली कळ्ळी. मागीर हांव ते सीओ ब्रीफ करपाले कोण तरी आर्बिट्रेशनाक गेला कितें जाता कांय हांवें तशीच तुमकां सुरवातीक मिटींग करपाक सगळ्यांक मॉर्निंग दिल्ले कडेन आसा. खंयचेय तुमी एजेंडा हाडटा आसतना तुमी पयलीं म्हाका ब्रीफ करात आनी मागीर तुमी कितें एजेंडा तयार करपाचें काम म्हजें एज अ चेअरपर्सन. आय हॅव टू गो फॉर एजेंडा. हांवें एजेंडा तयार करपाचें कळ्ळें. हांवें त्या प्रमाणे हांव एजेंडा तयार करता. हांव पयलीं खंयचे विशय आसता समजून घेता आनी समजून घेतले शिवाय हांव एजेंडा तयार करना. आतां हें गांधी मार्केट पयलींचें कितें तरी आहा तें कितें आर्बिट्रेशन त्या टायमार 7 लाख फारीक करपाचें फारीक केलें ना तें 1 कोटी जाल्या तें हांवें कावन्सिलाक हाडून घेतलें. ऑफिशियल तें करपाक पडटा. दुसरें एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ज्याने आखेच्या वाठारांत काम केल्लें ताचें 7 लाख कितें बील आशिल्लें 8 लाख कितें तरी. तें टेक्निकल म्हणटा आपण केलां, अकाउंट्स म्हणटा आपण केलां. आतां कोण तातूंत कोणें ताचें बील दवरलें तो उठलो कोर्टाक गेलो. कोर्टान आमकां आतां ताका 8चे ते 12 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा फारीक करचे पडले. कोर्टाची जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें म्हाका 22 दिसांनी ते कोर्टाचे पयशे पे करना कोर्ट हांगा नोटीस आयली. हांवें ताचेर रिमार्क मारलो ऑब्टेन लिगल ओपिनियन फ्रॉम द लॉयर अशें कळ्ळी. कित्याक कोर्टाची हांव हायकोर्टाची नोटीसीक हांवें 90 म्हाका खबर आशिल्लें 90 दीस मेळटा अशें म्हणून हांवें ताचेर हें मारलें फायलीचेर म्हाज्या कावन्सील मिटींग सांगलें आनी ती फायल एडवोकेटा वचून क्लियर फात म्हणजे हे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती ऑर्डर जेन्ना जजमेंट पास केले कडेन पयशे फारीक करचे पडटले. सो अकॉर्डिंग टू चीफ ऑफिसरान ते पेमेंट केलें. ताजेर इश्यू जालो. हांवें म्हणलें कोणा ती फायल उडला आनी इन्क्वायरी करता म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केलो. हांवें आज रेजोल्युशन घेतलां की कावन्सिलाचो कोणी रिटायर्ड जज आसा तो आमी ताका आमी DMA लेटर करता ताका आपण करता आनी कोण प्रत्येक असले गोश्टींची पळय कोण म्युनिसिपालिटीची कोण टेक्निकल सेक्शन आसा कोण आतां इनवॉल्व तांकां हें करून हांव म्हणलें तो हें करता हांव इन्क्वायरी करता आनी हांव ती इन्क्वायरी करता. बाणस्तारी मार्केट प्रकल्प हो फक्त गोंयांतलोच न्हय जाल्यार देशांतलो एक बऱ्यापैकी आधुनीक प्रकल्प आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले. बेरेस्तारा नव्या बाणस्तारी प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार ते उलयताले. प्रियोळ मतदारसंघात फाटल्या कांय वर्सांसावन फक्त विकास न्हय जाल्यार बौद्धीक विकासाची गंगा व्हांवता अशें थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयले. ह्या वेळार उत्तर गोंयचो खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकूय हाजर आशिल्ले. ज्या वेळाचेर पयले फावटी 2012 निवडणुकीक उबो राविल्लो त्या वेळाचेर म्हजो एक वचननामो आशिल्लो. हांवें केन्ना जाहीरनामो काडलेलो
माझ्या प्रिय मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांनी वचननामा काढलो की आम्ही हे करतले घडये 5 वर्ष एखाद्या विषय रावपाक शकता पण जावे ते बरे झाले अशा मी म्हणूया पण 2017तले प्रत्येक वचननामातलं एक वचन आज पूर्ततेकडे धावतात हे सगळे जर शक्य जर झाले तर तुमच्या सारख्या सगळ्या वाटासाठी आणि वाटेसाठी कार्यकर्त्यांना थोडासा तरीचो विचार करायचो घेऊनचो लोक आशिल्लो प्रत्येक या पेय मतदारसंघा खातीर एक वाठारांतले एक विलेज पंचायतीचे काही ना काहीतरी एक नवीन आमी काही गोष्टी प्रकल्पात हाडिल्लो आसा म्हाका दिसता तो आनंद आज हांगासरल्या सगळ्यांच्या उपस्थिती वयल्यान आज सिद्ध जाल्ले आसा ह्या पेय मतदारसंघात विकासाचीच न्ही बौद्धीक विकासाची आज गंगा व्हांवता हे गेली 5-6 वर्सां आसा तुम्हीच तेजे दिसतीन येत आसा कारण तुमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांत खुबशे लोक येता हांवूय खूब फावटी बाजारांत आयला आतांच येवपाचो बंद जाला पयलीं पणजेच्यान वयता आसतना बाजार घेवन घरा वचपाची संवय खूब फावटी म्हणजे आमदार आसतना सुद्दां गेला मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत येयला 1-2दा चवथी दीस देंवणी बाजार केला पण खरोखरच आज बाळासारी बाजाराचे मजा असते लोकार्पण जाता हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता खूब खोस भोगता तसो पळोवंक वचत जाल्यार तुमी गोंयांतले सगळे मार्केट कॉम्प्लेक्स पळोवले सगळ्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या पेक्षा हो एडवान्स 2 स्टेप फुडें आसा 1 स्टेप टेक तुम्ही पणजे शहरांतलो जरी मार्केट कॉम्प्लेक्स पळयलो तो खूब पयलीं बांदला तो खूब जुनो जाला तो आतां तसो पळोवंक वचत जाल्यार ताका रिनोवेशन रिपेराची गरज आसा पण ताच्या पेक्षा हो कितलोसोच वेगळो तुम्ही म्हापशेचो बाजार पळयला सगळे कडेन म्हणजे फोंड्या बांदला तो पळयला आसतलो पळयला म्हणजे जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर नवे तयार करता ते वेल एडवान्स आसता हांवें कित्याक म्हणटा की अशा पद्दतीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स तुमकां गोंयांत न्ही तुमकां म्हाका दिसता देशांत खूब कमी कडेन पळोवपाक मेळटलो खंयच्याच पुराय देशांत ग्रामपंचायत लेवलाचेर असो बाजार पळोवपाकूच मेळचो ना ह्या म्हापशें प्रमोद सावंत जे जाग्यार खंयच गरज आसा त्या जाग्यार पयलीं कांय गोश्टी करूं जाय प्रायोरिटी दिवन हो प्रकल्पाक तांणी साथ दिली केंद्राचे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आनी जे काही गोंयांत तर केन्नाच ते कमी करिना आनी त्याही मंत्रालयाचो आर्थीक सपोर्ट करपाक हातभार आसा अशें सगळ्यांनी मिळून पंचायत आनी खास करून आमचे मंत्री आमदार आनी सगळ्यांनी ज्या पद्धतीन परिश्रम करून प्रकल्प आज पूर्ण हाडिल्लो आसा दिवचल म्हालपावण्या वयल्या सरकारी वाचप घरां कायमस्वरुपी आनी सोयिस्कर अशी इमारत बांदची अशी मागणी वाचकांनी केल्या स्वतंत्र इमारत नाशिल्ल्यान हे वाचप घर सध्या दिवचल पालिका कार्यालयाच्या दुसऱ्या मळ्याचेर भाड्याच्या सुवातीत चलता ताका लागून खासा करून जाणट्यां खातीर अडचणीचें हें जाता ह्या लायब्ररीक 38 वर्सांचो इतिहास आसा जाल्यार 29,000 परस चड पुस्तकां आनी 3,000 परस चड मेंबर आसात एक सरकारचें धोरण आसपाक जाय गांव ते लायब्ररी एक्चुअल तशें आसा बी पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन ना आनी ज्यो तालुका लेवलार ज्यो लायब्ररी आहा त्या लायब्ररीक सरकारान स्वताची इमारत बिल्डींग दिवची आनी ते बिल्डिंगेन सगळ्यो सुविधा आसच्यो म्हाका दिसता लायब्ररीक येणारे बरेचशे लोक हे सिनियर सिटीजन आसता आनी लायब्ररी हे तेजो विरुंगळ्याचें स्थान आसता त्यामुळे अशे 2-2 शिडयो चडोवन 2nd फ्लोरार 3rd फ्लोरार येवप तांकां शक्य नासता त्या खातीर एखादी ग्रावंड फ्लोराचेर लायब्ररी आसची नंबर 2 बरेचशे सिनियर सिटीजन आसता आनी हांवें खूब कडेन पळयलां लायब्ररी सगळी बुकां अपडेटेड आसता सगळें हें आसता सगळ्यो सुविधा आसता म्हत्वाचें आहा म्हटल्यार तें म्हाका दिसता टॉयलेट सारको सुविधा आनी सिनियर सिटीजनाक ही गरजेची आसता जेन्ना लायब्ररी आसता तिका एटॅच टॉयलेट रूम आसचो अशी एक म्हाजी सूचना आहा सरकाराक आनी सरकाराचे बरेचशे लायब्ररीच्या बाबतींत दुर्लक्ष जाल्लें दिसता एखाद्या तालुक्यान तर प्रत्येक लायब्ररीक स्वताची इमारत आसचीच अशें म्हाका दिसता आनी सरकारान आपले लायब्ररी धोरण हे जाहीर करतना हेची दखल घेवची अशें म्हाका दिसता बिचोली तालुक्यांतली ही लायब्ररी जी आसा
की म्युन्सिपाल्टीच्या जागेन आसा मातशे त्रास म्हणजे मातशी चट्टी करून जाणट्या मनशांक सुद्दां येवचें पडटा जे वाचक आसा सदांच वाचता तांकां तो इतलो त्रास जाता आनी हे ग्रंथालय आसा ती कायम स्वरुपी आसूंक जाय जर सरकारान तशा प्रकारची योजना जर केली आणि दुसरे कडेन जर अन्य ठिकाणी जर ग्रंथालय घातले जाल्यार ग्राउंड फ्लोराचेर जास्त करून असल्यार बरें आसता सर्वसामान्य लोक येवन हांगा तर वाचन करूंक शकता आणि वाचन जे करता ते आपले वेळ घालयतात तितलें ज्ञान ते गोळा करपाचो प्रयत्न करतात ज्याच्यामुळे ताका आपल्या घरा कडेन जे दुख्ख आसा ते हांगासर वाचन करतना घालोवपाक मेळटा आणि ज्ञानातले विविध पैलू जे आसा तेचो अभ्यास करपाक मेळटा आणि अभ्यास करून लोकांक मार्गदर्शन करपा सारकें तेजे कडेन ज्ञान प्राप्त जाता अशा प्रकारचो आमी एक आमची जी धारणा आसा ती खरीच आसा त्या संदर्भात तुमकां सरकाराक सुद्दां हांव सांगूंक सोदता की सरकारान ग्राउंड फ्लोराचेर एक ही ग्रंथालय करचें आनी सर्वसामान्य लोकांची गरजो जी आसा ती दूर करची आनी तांकां बरो सन्मान दिवचो अशें म्हणटा ग्रामीण मित्र सेवेचो लाव आता थेट 14471 हेल्पलायन नंबराचेर फोन मारून गोंयकारांक मेळटलो गोंय सरकाराच्यो 179 येवजण्यो लोकां मेरेन पावच्यो म्हणून सरकारान ग्रामीण मित्र चालीक लायला ह्या सेवेक आनीक घटमूट करपा खातीर IT खात्याच्या जोडपालवान ग्रामीण मित्र सेवा आतां आनीक सक्षम केल्या The objective behind Gramin Mitra is how to deliver the government services to the doorsteps of the citizen. So by taking this objective, Department of IT has tied up with CSE SPV, which is a Government of India special purpose vehicle, where IT department and CSE SPV came together and it conceived the entire concept of Gramin Mitra, so that whosoever wants to services, they can call our call center, that is 14471, so that anybody, for example, I want any services, cash certificate, residence certificate, income certificate, which are all already notified in the Goa online services. At present in Goa online we are providing 179 services of the Goa government itself. Apart from that, Government of India services also enlisted in the CSE SPV, CSE VLEs, and we are all aware of that. At present, Government of Goa itself is running almost 8 full-fledged common service centers. Apart from that, 437 VLEs across the Goa has been registered. So by using these services at the grassroots level, any citizen wants to avail any services, they don't need to come to government offices. Rather than government is reaching to the doorsteps of the citizen, that is the objective. So whosoever wants any services, they will call our call center, that is 1447, and subsequently they will book the slot for particular any of the to avail any of the Government of Goa services. Then based on that, our Gramin Mitra who sits at the call center, then they will reply what are the documents are required for the citizen to avail any particular services. Then accordingly they will book the slot, and our Gramin Mitra will go to their doorstep and they will fill application form, and subsequently after completion of the total formalities procedure, then they will deliver to the doorsteps. This is the Gramin Mitra concept. विरोधी पक्षाचो एकजूट ना हो विजय सरदेसायाचो आरोप आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकरान भायर आयलो. ते वैयक्तीक मत आसूं येता अशें पालयेकर म्हणटा. वाघ संरक्षीत क्षेत्राक सुप्रीम कोर्टात विरोध करपाक मार्गो आदोगाद नेमपाचेरूय आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकरान टिका केल्या. राज्यातले विरोधी आमदार एकठांय आसा असो दावो करतना आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकरान विजय सरदेसायाचो दावो भायर आयला. आपान तरी विजया वांगडा गोंयच्या साबार प्रश्नांचेर चर्चा केल्या असो दावो पालयेकरान केला. आमी जेन्ना वेगवेगळे विशय गोंयचे लागीं आशिल्ले ते सगळे डिस्कस करताले. आमी विजय सरदेसाय कडेन ते डिस्कस केला, आमी ते युरी आलेमावा कडेन डिस्कस केला, एंड वी ट्राय टू गेट इवन विरेश बोरकर टू जॉइन अस इन टेकिंग वेरियस इश्यूज which are good, which are considered as important for Goa. So I don't understand why do you say that there is no united opposition. Maybe he did not get the cooperation from certain MLAs, but as far as our MLAs are concerned, we have always said that we are going to stand together with the entire opposition, irrespective of our party ideologies or whatever, because विषय आसा गोंयचो भल्याचो.
आनी म्हाका दिसता त्या खातीर जर ताका दिसता आसा ती दॅट ऑपोजिशन इज नॉट युनायटेड, देन वी ऑल नीड टू मेक दॅट एफर्ट. आय थिंक आय वील टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड आय वील इन्वायट हिम टू अंडरस्टँड वॉट इज इन हीज मायंड. I will also would like to invite leader of opposition and Viresh Babu also to come and let us sit together, because future of Goa does not end with assembly. We have to take issues which are important for Goa today, tomorrow, day after tomorrow. Because Goa, the way things are going, government काय पडून गेल्ले ना, governmentची चामडी दाट जाल्ली आसा. कातडी म्हणूं शकना, चामडी म्हणची पडटा म्हाका. आज अशी परिस्थिती गोवा गव्हर्मेंटार लोकांचेर हाडल्या. लोक आर ऑल्सो oblivious to various problems. And it's time, as leaders of opposition, along with leader of opposition and as opposition parties, we need to take government head on, and we have to do it together. वाघ संरक्षण क्षेत्रात सुप्रीम कोर्टात विरोध करपाक मार्गो आदोगाद नेमप म्हणल्यार राज्याचो एडवोकेट जनरल आणि सरकारी आदोगादांची मर्यादा स्पष्ट जाता, अशें फंडूय अमित पालेकरान मारले. The way things are going, Goa government should have said yes, we are going to go ahead and do this. की आमी टायगर रिजर्व करतले. तातल्यान दोन जातले आशिल्ले गोष्टी. एक म्हणल्यार टायगर रिजर्वांतल्यान वाघ वाचतले, वाघांचें पॉप्युलेशन वाडटलें, आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हादयचें डायवर्जन वाचतलें. म्हादय जर जो रिजर्व आसा, दॅट रिजर्व इज अरावंड दॅट रिवर, दॅट एंटायर डेवलपमेंट वीच कर्नाटका जे करपाक सोदता ते सगळे त्या पठारान आसा. त्या पठारान जेन्ना ही गोश्ट आसा तेन्ना जेन्ना एक तो जागो म्हादय रिजर्व म्हणून जेन्ना येतलो तेन्ना द ओनली थिंग दॅट कॅन कम अप देर कॅन बी स्टॉप इज ऑटोमॅटीक. कारण in a reserve there cannot be any development which can be allowed by way of dams or otherwise. So एका फातरान दोन पक्षी मरता आमचे. पूण सरकाराक there is absolute neglect. No reason is coming forth. Only reason म्हणटा ती देव्यार आनी म्हणटा की वाघ ना, वाघ टुरिस्ट जाल्यार तुमी दाखया न्ही वाघ टुरिस्ट म्हणून. परत परत येतात ते भुरगीं जाता थंय. There are 3 cubs which were killed. There are 3 cubs, 1 tigress which was killed in the forest of this place. They thai bhopak yona. Cubs don't travel kilometers unless when they are small. That means tiger littered there. Cubs thai जाली जन्माक आयली ती म्हणटा लोकांक त्रास जातले, पण अजून पण खंयचो लोक फुडें आयिल्लो दिसना. 70तलो किंवा त्या पठारांतलो खंयचोच लोक फुडें येवन सांगना की आमकां हाजे त्रास जातले म्हणून. ते म्हणटा लाखांनी लोक बेघर जातले. खंयचे लाखांनी लोक बेघर जातले ते कळपाक जाय आनी हाजेर सायंटिफीक डेटा आसपाक जाय. ओगीच फॉर द सेक ऑफ सेयिंग दॅट बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट समबडीज इंट्रस्ट ऑर पर्सनल इंट्रस्ट यू आर गोइंग टू से टायगर रिजर्व नाका, देन इट इज अनफॉर्च्युनेट. बिकॉज गोवा गव्हर्मेंटाक एक ब्लेसिंग आयल्या. गोवा गव्हर्मेंटाक एक ह्या रिजर्वाच्या ह्या ऑर्डरीच्या निमतान एक ब्लेसिंग आयल्या आनी ती जर आज चॅलेंज करता सरकार जाल्यार म्हाका दिसता हाजे पेक्षा दुर्दैव ना. हाजे एक गोवाचेर हे जो खर्च आसा तो तांणी लादता आनी इट इज रॉंग थिंग. दे शूड नॉट बी डुईंग दीस क्रोर्स ऑफ रुपीज फॉर समथींग वीच इज ऑर्डर टू बी बेटर फॉर गोवा. गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.